गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो ह्या बुलेटीन. नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सविस्तर खबरां नंतर मारुया हेडलायन्सांचेर. पेडणेच्या रेशा माशेलकर उद्यानाची जाल्या सामकी चवथिकाय. उद्यानांत पावसाचें उदक साचून राविल्ल्यान निर्माण जाल्यात जळारां. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचे थांबयात काम. गोंयान कोळसो नाका संघटनेची रेल्वे विकास निगमाक नोटीस. वास्को पालिकेन पावसा पयलींची कामां पुराय केल्यात. कामां वेळार पुराय केल्ल्यान आमदार दाजी साळकारान आठयले कामगारांचे उपकार. वेळसांवच्या लोकांनी आडायले रस्त्याचे काम. दर्यादेग वाठारांत रस्तो आयल्यार नुस्तेमारी वेवसायाचेर जातलो परिणाम, उक्तायलो भंय. दिवचलच्या वाचप घराक दियात स्वतंत्र सुवात. थळाव्या लोकांनी केल्या मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारान. कोरोना महामारीच्या काळान बंद उरिल्ल्या रेशा माशेलकर उद्याना कडेन पेडणे पालिकेन पुरायपणान दुर्लक्ष केला आनी हाका लागून उद्यानाची सामकीच ओतिकाय जावन पडल्या. उद्यानान जायते कडेन पावसाचें उदक साचून रावला. साचून राविल्ल्या ह्या उदकान जळारां जावपाचो भंय निर्माण जाला. तशेंच लागसरच्या वाठारांत डेंगू आनी मलेरिया पादाळपाक शकता. ताका लागून पालिकेन हें उदक उसपून उडोवचें आनी जळारां पोसपाची न्हय हाची जतनाय घेवची, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पेडणे मध्यवर्ती शहरातील जे नगरपालिका उद्यान आहे ते उद्यान सध्या डास पैदास केंद्र झालेलं आहे का असा प्रश्न पडलेला आहे. कारण गेली कित्येक महिने मला वाटतं कोविड काळापासून ते उद्यान जे आहे हे बंदच आहे आणि ते जे उद्यान आहे हे शहरातल्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्यामुळे ते बंद असलेल्या उद्यानाने तिथे ते साठलेलं पाणी याच्यामुळे डास पैदास आणि आजूबाजूला असलेली दुकाने यामुळे त्या पेडणे शहरात ते एक आकर्षण न ठरता ते एक काहीतरीच विचित्र वाटतं. कारण पेडणे शहरातनं विविध राज्यातील लोक फिरत असतात. त्यामुळे उद्यानाकडे लवकरात लवकर बघून तो एक पांढरा हत्ती न होता त्या उद्यानाचा एकतर गोपाळांना खेळण्यासाठी खरोखर त्याचा उपयोग तरी व्हावा. गोंयान कोळसो नाका आनी गोंयान कोळसो हाडपाक विरोध करपी निर्देशकांनी रेल विकास निगम लिमिटेडच्या मडगांव कार्यालयान वचोन रेल्वे दुपेट्टीकरणांक प्रकल्पाच्या कामांक बंद करपा खातीर स्टॉप वर्क ऑर्डर काडल्या. ह्या लोकांनी मुख्यमंत्र्या कडेन वचोन ह्या विशीं कागाळ केल्ली तेन्ना हें काम बंद करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. मात तें काम आजुनूय नेटान चालू आशिल्ल्यान गोंयान कोळसो नाका ह्या संघटनेन सरकाराक आपल्या हातान घेवन ही ऑर्द काडिल्ल्याचे संघटनेचो मुखेली अभिजीत प्रभुदेसायान सांगलें. तशेंच सरकार ह्या रेल्वे दुपेटीकरणाच्या कामाचेर कांयच आक्षेप घेना तें पळयल्यार गोंय सरकार तशेंच केंद्र सरकाराक ह्या कोळशाच्या कंपनींनी किडनॅप केला कशें दिसता, अशें म्हणीत प्रभुदेसायान तिडक उक्तायली. तशेंच गोंयकार आतां ओगी रावचे नात अशें म्हणीत शिटकावणी लेगीत दिली. फाटल्या आयतारा एक 12 दीस फाटीं आमी चीफ मिनिस्टरा मेळ्ळे. ताजे पयलीं गव्हर्नर 36 MLA सगळ्यांक मेळ्ळे आनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलें की डबल ट्रॅकिंगा काम बंद करतले. जेन्ना आमी CMाक मेळ्ळे आयतारा 12 दीस फाटीं, CMान क्लियरली सांगलें की आपूण ऑर्डर काडटा आनी तुमचें काम करता, काम बंद करता. आतां इतले दीस जाले CMान ऑर्डर काडूंक ना.
काम जोरान चालू आसा दाबोली त्या सायडी आनी काले कुळे त्या सायडी आनी CM कॉन्टॅक्टानूच जायना. आमी तर कितले ट्राय केले, फोन लागना काय लागना. अशें दिसता की आमचो गोंयचो सरकार आयज हे कोल कंपनीजान किडनॅप करून व्हेला. आमचो सरकार आतां अस्तित्वान ना. गोंयचो सरकार मिसींग आसा. अशे परिस्थितीन सेंट्रल गव्हर्मेंटचो मिनिस्टर येवन सांगता की आमकां कोल जाय, आमकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणून लोकांनी सपोर्ट करचे. म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की ह्या कोल कंपनीजान किडनॅप केल्लो आसा. ह्या परिस्थितीन सगळो गोंयचो लोक मुखार सरला. कित्याक आमचे हे गव्हर्नन्स हे कांयच उरलें ना. म्हणटकीर आतां लोक स्वता जावन आमचे कॉन्स्टिट्युशनल सॉवरेंटी, लोकांचे जे स्वराज आसा तो आमी लोक सगळे मेळून आयज एक्झिक्यूट करतात. आमी आयज रेल्वे RVNLाक आनी साऊथ वेस्टर्न रेल्वेजाक आमी रेजिस्टर्ड पोस्टान धाडटले. आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडल्या. ही स्टॉप वर्क ऑर्डर लोकांनी आपले हातीन गव्हर्नन्स घेवन कायद्या प्रमाणे कशी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडूंक जाय आसली ती आमी काडल्या आनी आयज RVNLाक हांगा इन्वर्ट केला आनी SWRाक आमी धाडटले. हे प्रमाणे तांणी कुळे टू वास्को सगळे काम बंद दवरूंक जाय आनी स्टॉप वर्क ऑर्डरीन आमी सगळीं कारणां कायदेशीर मांडल्यात आनी आमकां अपेक्षा आसा की आयज हे रेल्वेचे ऑथॉरिटी आपल्याले जे ब्रिटीश कोलोनियल जे हिस्ट्री आसा ते विसरून भारतीय डेमोक्रेसीक रिस्पेक्ट करून ही स्टॉप वर्क ऑर्डर इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करतले. आनी इम्प्लिमेंट करना जाल्यार गोंयचो लोक फाटीं रावपाचो ना. आमचे मुखारले पिळग्याक सांबाळपाक आमी सगळे मुखार आसतले. हुंवार येवचो न्हय म्हूण मुरगांव पालिकेन आनी उदका स्रोत खात्यान वास्को वाठारांतली पावसा पयलींची सगळीं कामां बेगीन पुराय केली म्हूण वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान पालिकेचे आनी उदका स्रोत खात्याचे उपकार मानले. वास्को वाठारांतल्या लक्ष्मी पेट्रोल पंपाच्या मुखार आशिल्ल्या नाल्याच्या नितळसाणीच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार मुरगांव नगरपालिकेचे नवे नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस लेगीत हाजीर आसले. पयले तेवटेंतल्यान डिसिल्टींग केल्लें. सगळ्यान पयलीं हांव WRDच्या सगळ्या ऑफिशल्सांचे मनानसून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आतां गेले आमी एक 1.5 म्हयनो पावस पयलो, अजून पर्यंत फ्लडींग वास्को जावना. त्या खातीर हांव सगळ्यांक WRDच्या ऑफिशल्सांक शाबासकी दिता. कित्याक एक बरें काम तांणी आज केलां मनानसून. म्हणजे सामकें दीस रात काम करून ताणें आज खंय तरी आमच्या वास्कोन फ्लडींग जायना अशी अवस्था केल्या, म्हणजे परिस्थिती आयल्या. आनी आज जे थोडें काम उरिल्लें आसा पेंडींग, म्हणजे मेजर नल्ला जो डिसिल्टींग आसा, म्हणजे तेवटेंतलो सगळो पार्ट केलो आमी. पूण ताचे फुडलो पार्ट जो आशिल्लो तो आज काम स्टार्ट करता. आनी म्हाका दिसता, म्हाका खूब होप आसा की ह्या टायमाक फ्लडींग जशें जावना तशीच परिस्थिती उरतली. एकदां कितें जाता की भरपूर पावस पडलो जाल्यारूच खंय तरी इल्लें उदक उरता. लास्ट टायम कितें जाल्लें की थोडो पसून पावस पडलो जाल्यार उदक उरतालें, बुट्टी येताली. पूण ह्या टायमाक तशें ना. आमी सगळ्या कडेन पर्सनली हांवें वचून इन्क्वायरी केल्या सगळ्या दुकानवाल्या कडेन, म्हणजे पुलीस क्वॉर्टर्सा कडेन, स्टेशना कडेन बी थंय सगळ्या कडेन उदक भरतालें. पूण तेय बी हॅपी आसा की ह्या फावटी खंयच हें जावना. हाजें श्रेय वता आमचे मुन्सिपाल्टीक. पयलें म्हणल्यार की ताणेंय बी जो तांचो एक प्री मॉन्सून वर्काचो एक प्रोसेस आशिल्लो तोय बेगीन स्टार्ट करून ताजोय आमकां फायदो जालो. आनी WRDन ताच्या मागीर आनी बरें काम करून म्हणजे नल्ला बिल्ला क्लियर करून सगळें उदकाक वाट बरी केली. त्या खातीर हांव ह्या दोगूय जाण मुन्सिपाल्टीक आनी WRDक हांकां दोगूय जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच तांचें बरें काम वास्को खातीर जावचें अशें मागता. वेलसांव हांगासर NDZ बीच रिसॉर्टा लागीं रस्तो जाता तो जावचो न्हय अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. हो रस्तो बेकायदेशीर पद्दतीन जाता अशें थळावे लोक सांगतात. हो गांव नुस्तेकारांचो देखून हांगासर रस्तो जाय जाल्यार तांच्या नुस्तेमारीच्या धंद्याचेर परिणाम जातलो. दर्या लागचे रेंवेचे ल्हान दोंगर नश्ट जातले आनी हाका लागून पर्यावरणाक मार बसतलो असो हुस्को थळाव्या लोकांनी उक्तायला. हो रस्तो बेकायदेशीर आसा आनी हाचेर कारवाय करची अशी मागणी लेगीत थळावे आनी माजी सरपंच हेनरिक डिमेलोन केल्या. हिंगा आमी सगळे नुस्तेकार एकठांय जाले आनी ही जावन आसा फिशींग विलेज. आनी फिशींग विलेज तेच भाशेन हिंगा सगळे सँड ड्यून्स आसाय आनी हो आतां इलिगल रोड करून मुखार सरला. आयज हें बीच फ्रंट रिसॉर्ट
ताका हायकोर्टान ऑर्डर हायकोर्टा तेज फेवरान जालोली केस ताका फकत हायकोर्टान परमिशन दिलां टेम्पररी शॅक बांदपाक हो रस्तो करपाक ताका परमिशन दिलें ना आयज दुसऱ्या भाटां एनक्रोच करून हो रस्तो करता. This is not a good sign for CRZ to encourage them, and we request on behalf of everyone to please put a full stop to this road and help us that the fishing community continue their lovely activity what they are doing, and those lovely sand dunes and a lot of beautiful environment should not be destroyed. दिवचल म्हालांतल्या सरकारी वाचप घराक स्वतंत्र जाग्याची गरज आसा. 38 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या ह्या वाचप घराक अजून स्वताची अशी सुवात ना. देखून व्हड अडचण निर्माण जाल्या. सध्या हे वाचप घर पालिका इमारतींतल्यान सभाघरान चलता. दिवचलच्या सरकारी वाचप घरान 25,000 परस चड पुस्तकां आसात, जाल्यार नोंदणी जाल्ले 3,000 वांगडी आसात. नेमान येवपी वाचकांचो आंकडो समाधानकारक आसा. नगरपालिकेच्या दुसऱ्या मजल्यार हे वाचप घर आसा आनी ज्येश्ठ नागरिकांक सोपणां चडोवन येवपाक त्रास जाता. देखून वाचप घराक एक स्वतंत्र इमारत बांदून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. नमस्कार. ही आमची गव्हर्मेंट लायब्ररी आसा ती आतां आमची तात्पुरती नगरपालिकेन वयर सेकंड फ्लोरार केल्ली आसा. खरें म्हणजे लायब्ररी जी आसा ते चडशे सिनियर सिटीजन येता. भुरगे येतात पूण सिनियर सिटीजनांक वयर चडपाक त्रास जाता. हांगा लिफ्ट हें ना, प्रोविजन ना. पण म्हाका दिसता की लायब्ररीक मोठी जागा ग्रावंड फ्लोरार गरज आसा आनी ती खंय तरी दिवचलेन मोठी लायब्ररी करपाची. कित्याक आमचे कडेन खुबशे वाचक आसा दिवचलेन जे जाणटे आसा ते वयर आसता हांगा. म्हणून म्हाका दिसता की बेगीनूच ह्या लायब्ररीचें खंय तरी वेवस्थापन जावंक जाय. पयलीं जी शाळेन आसली पूण आतां सद्या शाळेचें बांदकाम चालू आसा आनी थंय अजून करतले काय ना करतले म्हाका खबर ना. पूण खंय तरी ह्या लायब्ररीची वेवस्था करपाची गरज आसा. वास्कोच्या रस्त्यांची सध्या चाळण जाल्या. पयल्याच पावसान रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात. ह्या खातीर हांगासरच्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता. फुडल्या 15 दिसां भितर रस्त्यार पडिल्ली ही फोंडकुलां सारकी केली ना जाल्यार रस्त्याच्या कामाचे कंत्राटाचे बील दिवचे ना अशें थळावो आमदार दाजी साळकार सांगता. सगळ्यांत पयलीं हांव सगळ्या वास्कोकारांची दिलगिरी व्यक्त करता आनी तांची क्षमा मागता की आमी बरो रस्तो केल्लो हो खंय तरी टॅक्निकल थोड्या गोश्टींक लागून तो पाड पडलो आनी हे पडटकूच म्हणजे आमी त्याच दिसा सांगिल्लें जेन्ना लक्ष्मी पेट्रोल पंपा कडेन एक वेर पडली म्हणजे एक क्रॅक पडली तेन्नाच आमी तांच्या नजरेक हाडून दिलें की तुमचें काम सारकें जावना म्हणून. आनी तेन्ना ताणें सांगिल्लें की एक लोड तांचो ट्रकाचो हाचो जो आयिल्लो एस्पाल्ट आयिल्ली ती खंय तरी मातशी चड हीट जाली काय चड थंड जाली अशें कितें तरी आनी त्या खातीर थंय ती क्रॅक पडली. आमी इमिडिएटली करतात म्हणून पूण ताच्या मागीर पयलीं ती क्रॅक वाडत गेली आनी खंय तरी आज आमी पळयता की खुबशे हांगा खड्डे पडले आनी लोकांक असुविधा जाली. हांवें काल पसून ताका आपूण स्ट्रिक्ट हें दिलां की ह्या 15 दिसां भितर तूं करना. मागीर ताजे प्रॉब्लेम कितें जाला की तो म्हणटा वोत पडलें जाल्यार आपूण इमिडिएटली करता म्हणजे फाल्यां स्टार्ट करता म्हणून. सो फक्त आमी पळयलें की हे 8 दीस खूब कंटिन्युअस पावस आशिल्लो आनी त्या पावसान ही कामां जायना नाल्यार परतोय वतलो. कदंबाचोय रस्तो बरो आमचो रेडी आसा पूण आमी करना कित्याक पावसा खातीर वतलो. पूण हो जो स्ट्रेच आसा हो म्हाका दिसता एक वत सपोज एक 2-3 दीस आमकां मेळत जाल्यार 2-3 दिसां भितर स्ट्रेच कंप्लीट करून जाता तितले बेगीन म्हणजे आमकां वास्कोकारांक सुविधाच दिल्ली जाय त्या खातीर आमी फास्ट केल्लो हो रस्तो. म्हणून वास्कोकारा खातीर बेगीतले बेगीन हो म्हणजे वताचे एक 2-3 दीस मेळ्ळे की इमिडिएटली काम स्टार्ट करतले तशें आमी कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां. PWD मिनिस्टरा कडेन आमी हें जालां तें आमी कळयलां आनी म्हाका वास्कोकारांक इतलेंच सांगून दिसता की अजून पर्यंत काम फक्त 20 ते 25% जालां. अजून खूब काम पेंडींग उरलां. सो जो पर्यंत हो रस्तो सामको स्मूथ जावपा ना नाजाल्यार बरो जावपा ना ते कॉन्ट्रॅक्टराचें बील आमी क्लियर करपाक दिवपा ना. भर पावसान बिरेस्तारच्यान दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उदकाच्यो समस्या उप्रासल्या. नळा वरवीं उदक पुरवण बंद आशिल्ल्यान जोगीवाडो, कातरवाडो, IDC आनी हेर वाठारांत सध्या उदका खातीर लोक वळवळे काडटात. फाटल्या 2 दिसांच्यान नळाक उदक येना. देखून लोकांचे खासा करून बायलांचे हाल जाल्यात.
न्हावपाक सोडाच पिवपाक लेगीत लोकांक उदक मेळना आनी लोकांनी अश्यो कागाळी लेगीत केल्यात. पावसाक लागून घरा भायर सरपाक मेळना, कांय वाठारांनी धड बांयो लेगीत ना, देखून बायलांचे हाल जाल्यात. उदकाची ही समस्या बेगोबेग सोडोवची अशी मागणी लोकांनी केल्या. दोन दीस जाले आमच्या जोगीवाड्याचेर उदक ना. आयज संडासाक सुद्दां वयतलो जाल्यार पावसाचे ड्रमान जे उदक साठटा ते उदक घेवन आमकां संडासाक वयचें पडटा. ड्रमांतलें उदक घेवन गरम करून न्हावपाची परिस्थिती 2 दीस लोकांची जाल्ली आसा. आयज उदक पिवपाक सुद्दां जर हाडटलो जाल्यार हांगा उदक खंय लागीना. हांगा तो थॉमस म्हणून एकटो आहा, तो ह्या लोकांक उदक दिता, पूण सद्या थंयसर बी आमची सारकी वेवस्था ना. आनी पिवपाच्या उदकाचें म्हटल्यार व्हडली धांदल जाल्ली आसा. कपडे सुद्दां धुवपाक लोक न्हंयचेर वयतले म्हटलें जाल्यार न्हंयक उदक भरलेलें आसा आनी आयज व्हडलो प्रॉब्लेम जावन पडलेलो आसा हांगा पाणयाचो. कितलेशेच अशे गांवगिरे वाठार गोंयांत आसात जांकां मुळाव्यो साधन सुविधा सरकार उपलब्ध करूंक दिना. अशेंच एका मर्डी वाड्यार डिकुना घरा कडेन वचपाक फाटलीं 200 वर्सां जालीं पांयवाट लेगीत ना. पंचायतीक कळीत करून लेगीत ह्या वाटेचो प्रश्न सुटावो जाल्लो ना. पावसा दिसांनी ह्या लोकांचे हाल जातात. तात्पुरती तरी वाट करून दिवची अशी मागणी डिकुना घराब्यान केल्या. घरांतलो कोणूय दुयेंती बीन पडल्यार तांकां हॉस्पिटलांत कशें व्हरतलो हीच चिंता तांकां सद्या सतायता. आतां तात्पुरते यो वच करपा खातीर लाकडाचो धाकटो पूल घराब्यान स्वता उबारला अशें फिलीप डिकुना सांगता. आतां उपसरपंचान येता त्या वर्सां मेरेन तरी हो प्रश्न सुटावो करचो म्हूण अशी मागणी ताणें केल्या. म्हणजे कितें आहा, आमी आदी आसल्यो पळय तशेंच रावल्यो. आमकां वाट गावतली म्हणून आमी रावल्यो पळय. आनी आतां हांवें त्या टायमार आमची वाट बंद केली. ती बायलांनी बंद करूंक ना. पूण जी पांय वाड आसली न्हू पयलीं ती तरी दवरूंक जाय आसली न्हू. ते म्हणटात लागलेली ना म्हणटा म्हाका सांग, आतां 200 वर्सांनी घर आहा जाल्यार वाट कशी ना आसतली ताका. पंचायतीक आमी थंय बेश्टे मेंबरांक कळयल्ले आमी सर्व एका सरपंचाक. आतां पंचायती कळोवपाक म्हणजे आमचो भाटकारूच आहा सरपंच. सांगपाचें म्हळ्यार भाट आहा तेचें. तेणें जाल्यार कितें तरी करूंक नासलें न्हू. आतां ही हांवें बेश्टी टेम्पररी वाट केल्या. तितून थोडो म्हाजो कुडको आहा. आतां म्हाका उपसरपंचान म्हाका एक एन्सरन्स दिला की फुडें मागीर करया आमी वाट म्हणून सांगलें म्हाका. तो वाळ आहा पळय त्या वाळा साठी म्हटलें हांवें म्हाका थोडी दी स्लॅब घालून. आनी मागीर आमच्या हितून पावल्यो न्हू. मागीर म्हाका एक कुडको कोणाचो आहा पळय तो बोल्ले म्हळ्यार दिया. मागीर तेणें सांगलें आमी उलोवया म्हणून. स्मार्ट सिटी न्हय तर स्मार्ट गांव करपाचे दर एका गांवकारांनी मनार घेवपाक जाय अशें उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकरान फोंड्या जाल्ल्या एका खाशेल्या कार्यावळी वेळार सांगलें. उदकाचो इबाड करचो न्हय, उदक सांबाळपा खातीर जायत्यो म्हत्वाची पावलां उबारची अशें सुभाष शिरोडकरान सांगलें. आयज आमच्या कडेन उदक आसा म्हूण आमकां उदकाचें म्हत्व कळना. भविश्य काळांत उदकाचो उणाव आमकां जाणोवपाचो आसा आनी ह्या खातीर उदक सांबाळपाची गरज आसा अशें उदका स्रोत खात्याचे कृषी मंत्री सुभाष शिरोडकरान ह्या कार्यावळी वेळार सांगलें. स्मार्ट विलेज आमी फक्त स्मार्ट सिटी चिंतपाचें ना, स्मार्ट विलेज. आनी हे स्मार्ट विलेज करतले जर जाय लक्षात घेयात आमकां उदक भरपूर जाय पडटलें. आमकां ताज्या पेक्षा चड जाय पडटलें तें शिक्षण बरें जाय पडटलें, एज्युकेशनय बरें जाय पडटलें आमकां. प्रत्येक गांव म्हणजे शिरोडे गांवच म्हणना हांव, तुमी पंचवाडी आसूं येवच्यान केरी आसूं किंवा आमचे मार्दोळ आसूं हे स्मार्ट विलेज करतले जर जाय. आमी केंद्रांतल्यान आमकां स्कीम आयली की स्मार्ट सिटी, थंय आमी 100 कोटी मोडटात आनी आमी पळयत रावतात. अरे पणजे सारक्या स्मार्ट सिटी करपा खातीर जी कितें लक्षणां आसात, जे कितें पॅरामिटर्स आसात तातूंतली 1-2 सुद्दां आमी सुरू करपाक जाता. आमी किचन गार्डनाच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यां भितर उदक सेव करपाचें, उदकाचें रक्षण कशें करप, उदक सांबाळप कशें हें सुद्दां भुरग्यां भितर सांगपाक जाय. म्हजी टिचरांक विनंती आसा आनी ती म्हटल्यार कितें, उदक आमी सांठवण करता आसतना आमी डॅम बांदतले, बंधारा बांदतले, फोंडकुलां मारतले, मोठी पॉन्ड्स बांदतले, तळय आसा ते आमचे दुरुस्त करतले. हे सगळें करता आसतना सुद्दां आमचे कडेन उदक वापरपाचें जें आसा पळय न्ही तें सुद्दां आमी थोडेशें लक्ष दिवन कमी करपाक पळोवपाक जाय. उदाहरणार्थ आमी मोटरसायकल धुतात,
किंवा आमची 4 व्हीलरची गाडी आसा ती धुतात आणि ती धुता आसतना आमी पायप जे आसा पळय न्ही ते चालू पायप थंय व्हरून सोडटात. पण हे कडच्यान गाडीक साबण लायता आसतना किंवा कपडे लायता आसतना ते पायपांतल्यान कितली लिटर गेले ताची आमी नोंद केन्नाच घेनात. आमी नळाचे पायप काडटात आणि तुगेले कवाथेच्या मुळां सोडटात. गोंयांतल्या आंगणवाड्याच्या शिक्षणीक वर्साक आयज सावन सुरवात जाली. 70 म्हालान वट्ट 108 आंगणवाड्यो आसात. ह्यो आंगणवाड्यो आयज सावन गजबजल्यो. फाटलीं 3 वर्सां बंद आशिल्ल्या ह्या आंगणवाड्यांनी भुरग्यांचो कलकलाट आतां परतून एकदां सुरू जालो. कावळो हो एक सादारण पक्षी. हाका व्हडलीशी किंमत तशी कोण दिना. फकत मनीस मेल्या उपरांत 12व्याक पिंड दिवच्या वेळार लोकांक कावळ्याचो उगडास येता. पूण अशाच एका सादारण कावळ्याचो जीव वाटोवपाक पळयात मनीसपण कशें मुखार येयलां तें. मिरामार एक कावळो बोमाड्याच्या सुताक घुस्पोन झाडार शिरकालो आनी आपलो जीव वाटोवपा खातीर ताची धडपड सुरू जाली. एका कोणा बऱ्या मनशाची नजर ह्या कावळ्याचेर पडली आनी ताणें उजो पालोवपी दळाक रोखडेच कळीत केलें. आनी मागीर सुरू जालें ह्या कावळ्याक वाटोवपाचें हें मिशन. उजो पालोवपी दळान झाडा पोंदा बद्द एक क्रेन हाडली. क्रेनीत कर्मचारी चडले आनी शिरकल्ल्या कावळ्या मेरेन पावले. आतां खंय तरी कावळ्याक आपलो जीव वाटावतलो अशी आशा ताच्या मनात निर्माण जाली. कर्मचाऱ्यांनी झाडाक शिरकल्ल्या कावळ्याचे सूत हळू हळू कापले आनी कावळ्याक क्रेनीत घेतले. कर्मचारी कावळ्याक घेवन सकयल देंवपाक लागले. ही टीम कावळ्याक घेवन जमनीर पावली. कुडकुडलेल्या आनी चिपचिपीत भिजलेल्या कावळ्याक हातीन घेवन ताच्या पाखट्याक शिरकाल्ल्या सुताची गाठ ल्हवू ल्हवू तांच्यांनी सोडयली आनी एकदाचो बाबड्या कावळ्याचो जीव वाटावलो. जणू कावळ्याक पुनर्जन्मच मेळ्ळो. अशा तरेन पणजेच्या उजो पालोवपी दळाच्या मनीसपणाच्या मिशनाक येस आयले. पणजेच्यान उपेंद्र नायक सयत, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मनीसपण हो धर्म आमी सगळ्यांनी पाळपाकूच जाय. अश्योच गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो आमी सातत्यान तुमच्या मुखार घेवन येतल्यो. मात सद्या वेळ जाला आनी आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.